सुल्ला गांवांतल्या थळाव्यांनी शिमीट कंपनीक लागून वाडिल्ल्या धूल आनी वायू प्रदूषणाच्या आड पंचायतीच्या सहकार्यान मोर्चा काडिल्लो. परत कागाळी करूनय कारवाय जावना म्हूण थळावे निराश जाल्यात. प्रदूषणाचो भलायकेचेर जावपी परिणामा विशीं हुस्को उक्तायतना थळाव्यांनी बेगोबेग नियंत्रणाचे उपाय आनी थळाव्या लोकांक प्राधान्य दिवपी रोजगाराची मागणी केल्या. ना तर आंदोलन आनीकय खर करपाची शिटकावणी दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बंद करा कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम बंद करा. आमच्या भुरग्यांक कंपनीच्या अंडर काम जाय. प्रत्येक ग्रामसभेक आल्कोनाचोच इशू एक आमकां येतलो आनी तोच इशू आमकां व्हडलो त्रासदायक जातालो. आमच्या गांवचे भुरगे अशे बेकार आहा तांकां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा तांकां कन्फर्म करपाचें, कित्याक हे कंपनीचो आमच्या गांवांक खूब त्रास जाता. ह्योच असो त्रास आमच्या भुरग्यांनी सोंसपाचो. आमचे भुरगे म्हणून हांगा कामाक लागूंक जाय म्हणून आमी आयज अशें आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता म्हणूनच आमी प्रत्येकाची डिमांड आसले म्हणून आयज आमी आल्कोना कडेन येयल्ली. तेंच्या कडेन आयज उलयल्या. तेंच्यांनी हे जे आमच्या निर्णयाचेर कितें तरी आमकां उत्तर दिवचें. ते मेन तुमचो मॅनेजर आहा तेणी आमकां येवन कॉन्टॅक्ट करपाचें. परत आमी हांगा येवचें ना, कित्याक खूब फावटी आमी तांकां रिक्वेस्ट केली पूण एकूय दीस रिप्लाय दिवंक ना. तेंच्यांनी आतां आमी तेंच्या पांया कडेन येवचें ना, तेंच्यांनी पंचायती कडेन येवन आमकां कितें तें आन्सर दिवपाचें. आयज तुमी पळयता की गांवचो लोक अल्कोन सिमेंट कंपनीचे गेटीर येयल्ले आसा. हेका कारण म्हटल्यार तेंचें मेन आसा तें पोल्युशन. आनी हें पोल्युशन इतलें जाल्लें आसा की आमच्या हो स्लॅग जो आसा हो शेतान सुद्दां पावल्लो आसा. पण हे कंपनी सुद्दां कित्याक हांगा 35-40 वर्सां जाली हे कंपनी. पण एक भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें म्हणून आमी वगी आशिल्ले, कित्याक आमचेच भुरगे हांगा कामाक आसा म्हणून. पण जशें जशें हांगासर रिटायर्ड जायत गेले ही कंपनी आमच्या भुरग्यांक परत कामाक घेयना जाली. आनी आयज 10 ते 15 अवघे 10 भुरगे आमचे सुल्लाचे आसतले हांगा आनी ते बी रिटायर जावपाक पावल्ले आसा. पण ही कंपनी आयज कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमूच मूव करूंक सोदता आनी ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां सुल्लांक कशीच नाका. आमी फाटले ग्रामसभेकूच थारायल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम सुल्लांक जे प्रोजेक्ट येतले ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका म्हणून ग्रामसभेक थारावूय जाल्लो आसा. हो थारावूय हांगा येवपाचो कालचे ग्रामसभेक जाल्लो. पण त्या टायमार पंचायत बॉडी एकटोय कोण येवंक ना. आनी आयज जेन्ना परत कालची ग्रामसभा संडे जाली तेन्ना परत तो थाराव येयलो आनी आमची नवीन सरपंच आसा सुचिता गांवकर हेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें की आपूण फुडें आसतली. तुमी समज कोण ते सुद्दां येना जाल्यार आपूण आसतलें. आयज ती आसा हांगा. क्लीन आसतलें. आनी सिंपल एक एग्जांपल दिता. हांगा आमचो पंच मंडळी पंच सगळी आसा. एक दीस हांगा सायडीन हांगा प्लांट आसा हेचो बेनिफिकेशन. थंय पोल्युशन जाता म्हणून कंप्लेंट कोणी तरी केल्ली. सगळे पंचायत बॉडी आनी पोल्युशन मंडळाचे मनीस थंय येयल्ले. थंय यो जाल्यार हांगासून सामको भासा करून धूल भायर वयता म्हणून तेंच्यांनी डायरेक्ट हांगा येवन हें केलें. विचारलें तांकां जाल्यार हांकां एक गेटी भितर घेयना. आमच्या पंचायत बॉडीक ही कंपनी गेटी भितर घेयना. कितें चल्लां कितें कोणाचें राज्य आमकां कळना. फाटली कितलींशीं वर्सां जालीं आमी न्हू पंचायती कडेन एक मागता की एक अल्कोन सिमेंट कंपनी जी आसा तेजी आमकां अत्यंत जास्त प्रमाणात प्रदूषण जाता. सगळेच हे जे कंपनी आहा एक हाय एल्टिट्यूडाचेर आसा जेणे करून तो प्रदूषण जे आसा न्हू खास करून एअर पोल्युशन म्हणटा पळय ते सबंद गांवांत पसरता. तेचे सिमेंट पर्टिक्युलेट्स जे आसा पळय न्हू ते सबंद तुमकां दिसतले झाडांचे सेटल जाल्ले. तर हेज्या पासून आमकां मुक्त करचें म्हणून आमी केन्नाच्यान ग्रामपंचायतीच्या फाटल्यान लागलेले. ग्रामपंचायतीन फाटलो टर्माचे जे सरपंच आसलेले किंवा आतांचे सरपंच आहा तेंच्यांनी परत ही गोष्ट जी आसा ती तेंच्या मॅनेजमेंटा कडेन पावयल्ली. पूण हे कंपनीन कांयच आपले तेजेर उपाय करूना. म्हणून आज आमी हांगासर सगळे जाण हे एक ल्हानशें निदर्शन म्हणून आमी हांगासर येयल्ले. सगळी पंचायत सरपंच तशेंच हेर पंच मेंबर आमच्या बरोबर आयज आसा. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ही कंपनी जी आसा फाटली कितलींशीं वर्सां सुरू आसा. पयलीं हांगासर जवळ जवळ 40 ते 50 लोक हांगासर आमचे सुल्ला गांवचे कामाक आसलेले. पूण आतां आनी कंपनीच्या रोलार कामाक आसलेले. पूण हालीं जर आमी तेंची संख्या पळयत जाल्यार जशें जशें रिटायरमेंट जाले हे आमच्या सुल्लाच्या लोकांक आनीक कामाक घेयना हांगासर. आनी चुकोवन कोणाक घेतले जाल्यार सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेता. फाटले 10 ते 15 वर्सां हांगासर कॉन्ट्रॅक्टचेर काम करपी आमचे भुरगे आसा जेंकां अजुनूय कंपनी रेग्युलरायज करून आनी आपल्या रोलाचेर घेवना. तर दुसरी मागणी आमची ही आसलेली की तुमी सुल्ला गांवांत काम करता इतलो तुमच्या प्रमाणात बिझनस तुम्ही वाडयल्लो आसा आनी आमचे जे सुल्ला गांवचे जे भुरगे आसा तांकां तुमी 15 वर्सां जालीं हांगासर कॉन्ट्रॅक्टाचेर ठेयल्या तांकां तुमी नियमीत करचे, आपल्या रोलार घेवचे आनी जे हेर कॉन्ट्रॅक्टाचे भुरगे आसा तेज्या बदलाक आमच्या गांवच्या लोकांक घेवचे, कंपनी अंडर घेवचे. हो म्हाका दिसता कंपनीचो हो प्लांट हो फूल जो फॅक्टरी जी आसा एडी मोठी ती कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरपाचें एक कारस्थान आसा.